तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भाग श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुंहर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरामा परः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो कुंती देवीला प्रार्थनाचे भागवतमाद कुंती गेली ते एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेयर्स ते आम्ही पळयता आसती. हे तीन केदना सांगची म्हळ्यार ती केदना राज्याभिषेक जाता युधिष्ठिर जाल्यानी आणि कृष्ण द्वारके बात सकता. सो हम तो तीन तिकेल मस्त सगळे डिफिकल्टीज तीन लाईफ फेस केले नसतं. चेडूआ होड करशें तू वनवास आशिल्लें तांगेलें कसं कसं युद्ध जाल्लें तिगेल परिवाराचें अपमान जाल्लें तिगेल नात्रांले मृत्यू जाल्ली तिगेले द्राकाची कितली सकट कश्ट आनी तिगेल प्रार्थनेंत म्हळ्यार ती देवाल तें एक किर्तीच गुणगान करता. देव कितलो व्हडू देव कितलो कितलो मधुर आनी तातूंत देखून तिगेल तें भक्ती आमी पळयत. ती सांगता हे प्रार्थनेंत की तिका देवान प्लॅन कसं म्हूण कळना जाल्यार ती एक्सेप्ट करतास. ती कसं जाता आस ते देवा तुगेलें तें मनान तशी तशी जाता आस आनी खंडीत हें म्हगेल चांगा खातीर अशी तो तिगेल विश्वास. आनी तें हें आयच्या सेशनांतूच तें तिगेलें तें म्हणटात पळय भारी तें एक अद्भुत जावन आशिल्ली प्रार्थना ती तें आज आमी डिस्कस करचें आसा. ती खंय सांगचें आसा की देवा म्हाका कश्ट दी तूं म्हूण कसलें की तेन्ना हांव तुगेलें उडगास करता आनी मागीर तुगेलें दर्शन जालें आसा म्हाका म्हूण. सो ती कसं तशी काय एक म्हणटात पळय रिक्वेस्ट करना देवाक. प्रार्थना म्हळ्यार केन्ना कसं जावको म्हूण करची न्हू. ती तसं कसं निमगी ना. खाली तिगेल एक मनाची भावना तिगेल कसं एक एक्सपिरियन्स अनुभव आसा ते शेअर करता. आनी लास्ट ती न्यायांचें सांगचें आसा. आमी ते 42nd वर्सांत आतां आयकलेली की कसले परिस्थिती आसो म्हगेल मन तुगेल वैरी आसूं का म्हूण. गंगा इव ओघम उदनवती म्हूण कशी गंगा समुद्रा होळून वता तशींची म्हगेल मन म्हगेल चेतना शक्ती पुरा देवा तुगेल विशय उडगास कोर्स तसले जावन. हें बॅकड्रॉप आनी हें कदाचित हें श्लोका येवचे कशी फुडें तीन एक फोड विशय सांगचे आसा म्हळ्यार की देवान तें एक रक्षण म्हूण ती सांगचें आसा. त्वयेव नाथेन म्हळ्यार देवा तिगेल बाम म्हूण नाशिल्लो कुंतीलो आनी कोण म्हूण तांकां पळयतले तिका आनी तिगेल चेडूं सान आशिल्लीं ती जाल्यार तूंच म्हगेल नाथ जालो त्वयेव नाथेन म्हूण सांगलें. विपदगण कितलीं सकट कश्ट येयन आसा. विपदगणा म्हळ्यार मस्त सकट कश्ट आनी पुरा विपदांत तुंची रक्षण केलें. ताका भारी एक स्पेशल कनेक्शन ती देवालोट फील करता. आनी हें पुरा एक शुद्ध भक्त जनांनी हें लक्षण कुंती देवी कशी सांगता आस पळय की तांकां दिसता की तांणी तांगेल तें एक म्हणटात पळय क्वॉलिफाईड ना ती तांणी डिझर्विंग ना ती कशे बा तांकां देव इतलो प्रिती दिता देव रक्षण करता तांगेल कसं की कर्मा फलान तांणी कसं की भक्त आसची जाल्यारूय देवान येवन रक्षण केलें हें कशें बा म्हूण तांकां तशी ती मनान तांगेली एक भावना आसता. इतले पुरा कश्ट आसतना देवान येवन रक्षण करता म्हूण नाशिल्लें जाल्यारूय रक्षण केलें मुतू देवा. आमी कांय तशी आमी कांय कसं कर न्ही देवा कशी तुगेल व्हड भक्त करता तुगेल भक्ती अशी म्हगेल्या कांय ना म्हूण जाल्यारूय तूं येवन रक्षण केलें म्हणून ताका तूं दीनबंधू मुरे देवा म्हूण तशी तीन सांगचें आसा. आनी तीन मागीर तें एग्जाम्पल्स मस्त दिवचे आसा की भिमाक विशत अग्ने
अगदी वारणावत म्हळ्यार ते वारणावत उज्जी लागील तेन्ना कशी भायर पळोवन धांविल्ली ती पुरुषाद वनांत आशिल्ली तेन्ना कसन ते पुरुषाद दर्शनात कसन व्हड व्हड राक्षसान तांकां मारूंक प्रयत्न केले जाल्यारय रक्षण केलें. असंच सभा त्या सभान तूं थंय व्हड विशय म्हळ्यार त्या द्रौपदीला अपमान जालोलो थंय तूं तिगेलें रक्षण केलेलें. वनवास कृच्छ म्हळ्यार ते दुर्वास मुनीन येवन थंय श्रापीत जावं तसली एक परिस्थिती आशिल्ली तांतू वयर देवा तूं रक्षण केलें. अष्टत च आस म्हळ्यार अभिरक्षित एक दोन विशय अस्त्राच म्हळ्यार इतले सकट तें पुरा युद्धांत तूं कुरुक्षेत्रांत व्हड व्हड महारथां तूं लढाई करतना तूं रक्षण केलें. आनी अभिरक्षित तें एक स्पेसिफिकली परीक्षिताक अश्वत्थामान ते ब्रह्मास्त्र मारलें तेन्ना तूं परीक्षिता रक्षण केलें. सो असल पुरा विशयान ती सांगता की देवा हें पुरान तूं ती देवान कनेक्शन पळयता. भगवद्गीतेंत सांगल्या म्हणजे उपदृष्टा अनुमंता म्हळ्यार देव पुरा पळयता आसा देवान आनी देवान तें पुरा करचें म्हणटा तिगेलें अंडरस्टँडींग आसा. हें पुरा म्हणटात पळय मन आवडटा तसो सुलभ विशय न्हय. आनी कसं जालें की प्रॉब्लेम्स येता आसा ती जाल्यार ती सांगता की म्हणटात पळय एक प्रॉब्लेम आसल्यार ते आमकां तूं ताची इम्पॅक्ट म्हणटा तशें जाता ताजें ना तें तूं साना करून दाखयलां आमकां. आनी देव अशें एक्सपर्ट आसा एक लेखारी की आमी कसं चुकून पडलां जाल्यार वय तूं आमगेर चुकून पळयलें लोकूनय मुखारसून वाट दाखयली. सो देवान आमी पळयता कुंती मारीन पुरा एक एग्जाम्पल दिल्लें पळयल्यार तें सांगचें आसा म्हळ्यार अशें न्हय की देवान पर्सनली येवका म्हूण. कशी अर्जुनाक अनेक महारथान लढाई करतना मस्त सकट कडेन कृष्णान पर्सनली हेल्प केलें तशी जाल्लें आसा. मस्त कडेन कृष्णान तागेले जना थ्रू तिका रक्षण केलें कशी विदुरा पेटोवन वारणावता विदुरान रक्षण केलेलें. आनी एक पंथा कृष्णान तागेलें तें अद्भुत जावन शक्ती जावन म्हळ्यार तें असीमित वस्त्र जावन द्रौपदीला रक्षण केलेलें. एक पंथा कृष्णान तागेल्या शिक्षणान कशें अर्जुनाक गीता सांगून रक्षण केलें आसा. की केन्ना कसन करचें न्हय म्हणून कळना तें आमी एक नमुन्याचें कश्टाची तांतू देखून आमी देवाल शिक्षणा थ्रू रक्षण केलें. एक पंथा देवान शक्ती दिलेली कशी भीमा शक्ती दिलेली हिडंबासुरा लढाई करच्या कशी अर्जुना शक्ती दिलेली खांडवान तूं देवता जना लढाई करच्या आनी हें पुरा रक्षण हें एक पॉयंट मात न्हय हें पुरा कॉम्बिनेशनान तुज्या येता. देवाल शक्ती अशें तर देवाल शिक्षण अशें तर देवाल कोणी रेप्रेझेंटेटिव्ह अशें तर देवान आमकां शक्ती वेदी दिता. सो हें पुरा देखताना देव रक्षण करता. आनी एक पंथा विशय म्हळ्यार व्हड विशय हें तत्वां देखून कळचें म्हळ्यार एक पंथा देव प्रॉब्लेम सॉल्व करनाशी आमगेलें रक्षण करता. तें कशें म्हळ्यार एक पंथा आमगेल्या मनान तशें ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तेन्ना त्या अनुभवान आमी हो विशय सिरियसली घेतात. आमगेलें कशें की आमगेल्या मनान तशें गर्व उणो जाता आनी आमगेलें म्हणटात पळय कंप्लेनिंग नेचर वचून आमकां एक नम्र स्वभाव जो आसता तसलें एक प्रोविजन पळोवन दिता देव. सो एक पंथा प्रॉब्लेमान तूं व्हड प्लॅन आसता देवालें आनी एक प्रॉब्लेम देखून आनीक प्रॉब्लेमान तूं देवाल म्हणटात पळय केन्ना भक्तांक दिसता देवा तुगेली दया जावका म्हूण आनी केन्ना तें आमकां तांचो रक्षण मेळटा तेन्ना आमकां तें भारी एक विश्वास जाता की देवान रक्षण केलेलें म्हणून. सो एक पंथा प्रॉब्लेम सॉल्व जायनातल्यार वय ते तितले टायम ते आमी भोगता ती त्यावेळें एक देवालें रक्षण आमगेलें तागेले प्रती ते शरणागती भाव आनीक वाडून येवचे खातीर. सो आतां आमी ते नेक्स्ट 25th वर्स आयकुया. तें एक्चुअली एक प्रकार हें कुंती महाराज प्रार्थनेचे पुरा कशी प्रसिद्ध जावन आशिल्लें हें श्लोक आनी हें एक तिगेलें डिवोशनाचें क्लायमॅक्स. सो ते आमी आतां श्लोक आयकुया. विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्वभवदर्शनम् विपदः सन्तु तत् शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्वभवदर्शनम् विपदः सन्तु तत् शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्वभवदर्शनम्
हांगा ती प्रार्थना करता कुंती महाराणी की म्हणटात पळय आपासपास कश्ट यो म्हणून विपद कश्ट यो म्हणून ताका कश्ट येयले तेन्ना तुगेलें दर्शन जाता म्हाका आनी ताचे निमित्त मुखारसून जन्म मृत्यू देखून आमी भायर पडलीं ती सो हारी एक हें एक अद्भुत जावन अशी प्रार्थना हें म्हणटात पळय हांव तें क्वॉलिफायड ना हाजेर कॉमेंट करच्या खातीर इतलें शुद्ध भक्तान मना देखून आयिल्ली ही एक प्रार्थना जाल्यार एक प्रयत्न करता की हांतू आमी थोडे एक हें प्रार्थने वयरी आमी ओट्टू मेळ्ळी हें मेडिटेट करुया आनी हांतू अशी खंयची खंयची विंगड रुपार हें तत्वाक आमी मना व्हरची तशी आसा म्हणून ते प्रयत्न करूं कोण प्रार्थना करूं तशी तिका पुरा तिगेलें जन्म कितलें सगळें जन्मान तूं भोगील कश्ट तें आतां समाप्त जातास युधिष्ठीर राय जालो एक नमुने प्रॉब्लेम सॉल्व जालें पुरो आनी ती आतां प्रार्थना करता आसा देवा आनीक एक कश्ट दी म्हाका हा तिगेलो विश्वास एक्चुअली कश्ट तर येताचीच आमगेली कर्मा लेखारी आमी प्रार्थना करो कश्ट दी देवा म्हणून और करनातल्यारय कश्ट खंडित येता जाल्यार असल प्रार्थना हेतू आमी आयचे सेशन अशें कसं तत्व आसा तें मना व्हरचे प्रयत्न केल्यारय आमकां देवचे बल दितलो ताका सहन करच्या खातीर आनी तांतूं तोकून कशी भायर पडयता सो हांगा कुंती महाराणी प्रार्थना करता आसा की देवा तूं आतां वतास न्हू कश्ट आशिल्ले तेन्ना तूं आमगेर ओट्टशिलो कश्ट असल्यारय चांग दिसता तसलें म्हळ्यार इतलो पुरा तिका जनान बाद दिलेलो आसा कसं कसं जाल्लेलें आसा तिका कांय ग्रज ना मनांत खाली एक कृतज्ञता ग्रॅटिट्यूड आसा तिका हें एक व्हड विशय की म्हळ्यार आमी आमगे लायफान पळयता की मातसो सगळे विशयांत आमकां परिस्थिती निमित्त और कसं निमित्त आमकां ग्रज आसता हें सम न्हय जाल्लें ताण सम केलेलें न्हय हें अशी करूनच जशें न्हय आनी तें आमी म्हणटात पळय लायफ टायम ते विसरनात ते ग्रज सो हें कृतज्ञता अर्पण करचें कश्टा खातीर तें आमी एक एक प्रकार साधनाची तपस्यात ती असलें की देव पुरो हाजी मागशे आसा आनी भक्ताल खातीर कोण भक्ती पतारी तांणी मुखारसून येवचें प्रयत्न करता आसा ती देव खंडीत म्हणटात पळय तांगेलें कसं मनांत आशिल्लें तें करयता आनी तांगेलें मनांत आशिल्लें कोरू जायनासी पळयता हें म्हणटात पळय कसलें की देव कसं की चांगा खातीर करता म्हूण शुद्ध भक्त कुंती महाराणी म्हणकेची इतलें तांगेलें कश्टात जीवन आशिल्लें जाल्यारय तांणी कृतज्ञ आसत आनी ते कृतज्ञता भावा निमित्ताची तांगेलें मनांत कांय कश्ट ना एक मनांत तांणी आनंद जावन सुखार आसत भायची दृश्टीन कश्ट आसच्या पुरो जाल्यार तांगेलें तें कृतज्ञता भावन आसा पळय ताचे निमित्त तांगेलें त्या मनांत अशी कसलें तळमळ कसलें एक कश्ट ते पुरो दूर जाता ते कृतज्ञता भावन आशिल्ले निमित्त तांकां सूख आसूं कसलें दुख्ख आसूं तांणी पुरा नमुन्याच्या परिस्थितीन तूं देवाल कृष्णाल उडगास काडटात आमकां कसलें सुखाची परिस्थिती दुख्खा परिस्थिती आसल्यार आमकां ताचे व्हड परिणाम आमगेले वयर पडटा ताचे आनी कसलें खुशी जावचें आशिल्लें तसलें सिच्युएशन आसतना आमकां तें परिस्थिती कारणा खातीर आमकां ताचें क्रेडीट जेवता हें आमगेले निमित्त हें पुरो अशें जालें ना आनी कसलें दुख्खा कारण आमकां नाका नातिल्ली ती परिस्थिती जावन जाल्यार आमी मागीर आमी विंगड जेन्ना दोश दिता ती आमगेले भाग्या दोश दिता ती हें पुरो अशें जाल्लें हांव तशें हांव कांय करनी तागेले निमित्त जाल्लें हें कसं की हें भाग्या दोश आनी कोणाक ते गर्व आसता कशी दुर्योधना आशिल्ली ताका कितलें ग्रज आशिल्लें तागेलें साणपण देखून तागेले वयर ग्रज भिमाल वयर ग्रज भीष्माल वयर ग्रज द्रोणाचार्याल वयर ग्रज पुरा जनाल वयर ताका एक कसं की कोप आशिल्लो की ताण तागेलें मन आशिल्लें तांणी करना ती म्हणून आनी कृष्णाल विशय ताका कांय इंट्रस्ट नाशिल्लो तशी भावन आसतना कृष्णान ताका प्रयत्न केलो ना जाल्यार तागेले वयरी तागेले कर्मा फला लेकार तो भोगलो मागीर सो दुर्योधनान एक म्हणटा तो राय जावन आशिल्लो अशें दिसचें पुरो तागेले कशी तागेलें इतलें चांग भाग्य की तो राय जालो म्हणून जाल्यार अशी परिस्थितीन तूं एक समय येता केन्ना गर्व इतलो चड येता
की ते समाप्त जाता म्हणटात पळय विनाश काले विपरीत बुद्धी तशें जावन ते एक समय येता. आणि आता आमगेल पर्टिक्युलरली आम्ही साधक जावन आसतना आम्ही दुर्योधनय न्ही आणि आम्ही कुंती न्ही, आम्ही मध्येंत आसत. तेन्ना आम्ही कशी त्या कृतज्ञता भाव अर्पण करूं येता. प्रॅक्टिकली पळयल्यार साधक जावन आसतना आम्ही देवाला नामस्मरण करचें, जप करचें, सत्संगा भाग घेवन शास्त्र वाचुचें, आमगेले लेकार कितले जाता ते सेवा करचें, देवा लील आयकुचें आणि पुरा परिस्थिती आमगेल्या जिवनांत कसो निर्माण जाता हें देवाली दया म्हूण ते लेखचे तशी प्रयत्न करचें हीच आमगेलें साधक जावन आसतना ही साधन. जसं कुंती महाराणी म्हणजे शुद्ध भक्तय न्ही आणि आमी दुर्योधना म्हणजे देवाला विरोधय करनात. सो कुंती महाराणी हांगा सांगता आसा हें युद्ध जाल्लें पांडव जनाक तिगेल्या परिवाराक राज्य प्राप्त जाल्लें जाल्यार आतां देवा तूं ना म्हूण ताजे कितें ते कश्टाचांग जाल्यार की कश्टा नासतना तूं आमगेलो ओटू आशिल्लो म्हूण इतलो समय आतां हें पुरो प्रॉब्लेम सॉल्व जावन राज्य न्ही मेळना मात तूं वता आसा ताजे कितें कश्टाचांग. सो कसं प्रॉब्लेम आसा म्हणटात पळय ते प्रॉब्लेम आवट कसं प्रॉब्लेम आसा ताजेन आमगेले ते मनोभाव आमकां कसं प्रितीची वस्तू म्हूण कळटा. आतां ते खंयचे एक कंपनीचे एक सीईओस म्हूण लेखे आतां ते कंपनींत कसं की कश्ट येयले म्हूण लेखे ते कंपनीचे कोण तो सीईओ आसा कोण तो हेड आसा तो खंयचे विशयी ताका भंय आसलें आतां म्हगेलें रेप्युटेशना कशें जातलें तशें लेखीत ताणें अशें लेखचें पुरो की म्हगेलो इतलें जेन्ना म्हगेलो काम करता आसता तांगेल कसन जातलें तांगेल परिवाराक कसन जातलें ताणें अशी लेखयता की म्हगेल परिवाराक कसन जातलें. तो केन्नाय कसन एक प्रॉब्लेम येता ना आमी खंयची विशय आमकां म्हणटात पळय आमी वरी करता ती खंयची विशयारी आमकां भंय करता ताजेन आमकां कळटा की आमकां खंयची विशय भारी प्रितीचे म्हूण. तो प्रॉब्लेम न्ही त्या प्रॉब्लेमा निमित्त कसो प्रॉब्लेम जाता म्हणटात पळय ताजेन आमकां कळटा म्हूण. आतां हें जगाचें पुरा सुख सौकर्य जावका आनी आत्मोद्धाराचें आध्यात्मीक रुपार प्रगती जावका हे दोन्ही परिस्थिती आसल्यार ते बेस्टच अशें कांय न्ही. चांग रुपार एक जीवन एक करूं येता हें लौकीक रुपार पळयल्यार आनी आध्यात्मीक रुपारी चांग रुपार देवाला सेवा करूं येता हे दोनूय ओट्टीव जावं येता तें बेस्ट सिच्युएशन की दोनूय जाता आमकां म्हूण. जाल्यार हातूंत एक कशें मिसिंग आसल्यार कसं जाता म्हूण. आतां एक म्हणटा पळय पाश्चात्य देशांत और पाश्चात्य देश म्हूण न्ही खंयीय जे वयतात ते पुरा लौकीक रुपार पळयल्यार पुरा सूख आसा म्हणटात पळय पुरा नमुने गंमत आसा म्हणटात पळय पुरा आशा पुरो जाल्यार देवाल विशय आध्यात्मीक विशयान कसनय रुची न्ही. तेन्ना कसन जाता म्हळ्यार भायच्या दृश्टीन पुरा समज पुरो जाल्यार एक म्हणटात पळय इनविजिबल मिजरी आसता म्हळ्यार देखून नातेलें एक दुःख आसता ताका पुरो ते मेंटल हेल्थ इश्यू म्हणटा पळय एक सॅटिस्फॅक्शन ना भायच्या दृश्टीर पळयल्यार पुरो आसा वय जाल्यार म्हणटात पळय कसं की एक दुःख आसा सॅटिस्फॅक्शन ना लायफान. आनी आनीक विंगड पळयल्यार की आध्यात्मीक रुपारी पुरा आसा जाल्यार लौकीक दृश्टीर परिस्थिती समना तेन्ना एक म्हणटात पळय इनविजिबल पीस आसता. इनविजिबल पीस म्हळ्यार मनान तो तृप्त आसता म्हळ्यार एक पंथा भक्त जनाला आमी पळयल्यार भारी एक साधारण जावन जीवन आसता तांगेलें अशी कांय ऐश्वर्य ना म्हणटा खावच्या पिवच्या काही कश्टसी आसा म्हणटा ती पळोवं येता. सुदामा ब्राह्मणाली परिस्थिती आमी पळोवं येता अशी न्ही की सुदामा ब्राह्मणाक तें कृष्णान मेळची पयशी पूण दुख्खांत आशिल्लो तो भारी कुशेर आशिल्लो तो देवाल भक्तान भायचे दृश्टीर पळयल्यार भारी एक म्हणटात पळय दुर्बळ तांगे फॅमिली जाल्यार भितर देखून तो भारी कुशेर आशिल्लो. सो एक बेस्ट सिच्युएशन म्हळ्यार दोन्ही आसा भायच्या दृश्टीन सुख सौकर्य आसा देवाल सेवा करता तसलें भाग्य आसा. दोन्हीचे अशें आसा पुरो की भायच्या दृश्टीन पुरा सूख न्ही आसा जाल्यार देवाल विशय कांय ना तेन्ना पुरा म्हणटात पळय तें इनविजिबल मिजरी आसता म्हळ्यार दिसनातलें तें दुःख आसता भायच्या दृश्टीन कुशेर दिसचें पुरो तांगेलें दुःख तांकां गूट आनी विंगड एक परिस्थिती म्हळ्यार भायच्या दृश्टीर कांय ना देवाल पुरा विशय आसा तेन्ना तांणी भितर वयल्यान भारी खुशी आसता. ऑफकोर्स दोन्ही नातलें तें पुरापशी वायज सिच्युएशन जाल्यार कुंती मारीन सांगचें की भायची दृश्टीन कश्ट असल्यार अडना देवा
कसं जालें की भायच्या दृश्टीन सुख असला ना तुका हांव विसरून वतलीं आमी म्हूण ते नेक्स्ट श्लोकान त्या पुरो थिंग सांगचें आसा जाल्यार भायच्या दृश्टीन दुःख असल्यार येडना कसं जाल्यार तुका विसरना कसं जाल्यार की अर्थ म्हणटा पळय ದುಡ್ಡು और कसं जावक आशिल्ली वस्तू अर्थ असल्यार आनी परमार्थ नासल्यार अनर्थ जाता कसं जाल्यार की ದುಡ್ಡು आसा शेअर एक सेकंड सो आमी त्या पॉयंटार आशिल्लीं की अर्थ आसा न्हू परमार्थ नासल्यार ते अनर्थ जाता ದುಡ್ಡು आसा जाल्यार अर्थ आसा जाल्यार परमार्थ नासल्यार कसं जाता ग्रीड येता लोभ येता आनीक जावका सॅटिस्फॅक्शन आनीक दुडू जावका अर्थ आसा आनीक एक अर्थ म्हळ्यार कंट्रोल तेंचे एक म्हणटात पळय लिडरशीप पोझिशनांत आसा ती जाल्यार परमार्थ नासल्यार कसं येता कोप येता की हांण सांगल्या म्हणके करना म्हळ्यार कंट्रोलिंग फॅक्टर येता रिस्पेक्ट समजता त्यामुळे एक प्रकार अर्थाची जाता रिस्पेक्ट टू परमार्थ नासल्यार कसं जाता अहंकार येता आणि एक प्रकारचं मेल फिमेल अट्रॅक्शन तशी आसा अर्थ आसा जाल्यार परमार्थ नासल्यार तांतू तांतू शिकून पळयत म्हूण पळयत सो तिगेले लेखारी कसं एक अर्थ आसा ते देवाल लेखारी यूज करता ते मात ते परमार्थ जाता म्हूण म्हळ्यार कसं न्ही आमगेले आसा त्या देवान दिलेलें आमकां गिफ्ट आमगे लायफांत आमगेले आसन आसा म्हूण जाल्यार आमी ताजी वतू कसन करता ती आमकां देवान दिलेलें तें आमी देवा दिवची गिफ्ट आमगे लायफांत आमगेले कसन आसा तो ती सांगता सांगा भवतो दर्शनाम म्हळ्यार दर्शन म्हळ्यार दोन आसा की देवाल दर्शन घेवचें आनी दर्शन म्हळ्यार अनेक एक विशय म्हळ्यार एक सिद्धांत म्हळ्यार हें शास्त्रांत दर्शन जाल्लें म्हूण म्हळ्यार कशें की एक सिद्धांताचे ताचे अर्थ कळलो त्या दर्शन म्हूण ताका सो कसन आमकां अंडरस्टँडिंग जावं कसन आमकां मना वचुका देवाल उडगास करचे खातीर त्यामुळे दर्शनाची देवाल दर्शन घेवचें जाल्यार कसन एक अंडरस्टँडिंग आयल्यार खंयच्यान आमकां देवाल विशय उडगास करूं जाता त्यामुळे दर्शनाची कसं जाल्यार की आमी केन्ना आमी देवाल सेव करचे देवाल परमार्थ पथारी देवाल भक्ती करचे प्रयत्न करता ती आनी देवाल आमकां दय प्राप्त जाता तसले परिस्थितीन तो आमकां कसं प्रॉब्लेम आयल्यार कसं एक परिस्थिती न्ही जाल्यार आमगे देवाल भक्ती आनी एक्चुअली चड जाता तसले परिस्थितीन आनी साधारण म्हणटा आयच्या काळांत कलियुगांत कृष्णा विशय कोणाक सांगची म्हणटात पळय शेअरिंग कृष्णा म्हणटात पळय त्यामुळे एक डेंजरस तें कश्टाची विपदा तें कसं जाल्यार की देवाल विशय कसं सांगता देवाल भक्तींत मुखार सुन वतात जाल्यार पुराजन समाजांत तूं खुशेर पळयता तशें कांय ना मस्त सकट रुपार कसं कसं उलोवचें सुरू करता ती हाका भारी भक्ती करता आसा भारी म्हणटात पळय आतां ह्या पुरा ना ते अशी उलयता हे व्हड विशय उलयता पूण म्हळ्यार खंयचे एक प्रकारान भक्ती पथार वता न्ही आमी केन्ना डिसिजन घेता ती स्पेशली आयच्या कलियुगांत आमी एक्सपेक्ट करूं जायना की पुराजन ते एक्सेप्ट करूं येता म्हूण ಸ್ವಲ್ಪ जेन्ना खुशी जावचे पुरो ಸ್ವಲ್ಪ जेन्ना उलयतलीं येद्रा उलयतलीं मातशी उलयतलीं ती सो अनेक प्रकाराचे प्रॉब्लेम जावचे साध्य आसा प्रॉब्लेम येतलेंची जाल्यार त्या प्रॉब्लेम आमी लायफाक कितले व्हड जावचे सोडता ती ते आमगेले वयर आसा कसं कश्ट आसता ते खंयचे कारणान आसचे पुरो जाल्यार कृष्ण ते ताजी मिनिमायज करता म्हणल्यार पळय भक्ताल जिवनांत ते सहन कोन्न दिता ते कश्ट आनी म्हणटात पळय एक टोकन दिता कसं की व्हड विशय जावचे आसचे पुरो जाल्यार देव ताका भक्ताल खातीर एक सहन रुपार जावचे तशी करता म्हूण पळयता सो हांगा कुंती देवी विपदाम म्हळ्यार ते कश्ट ही संपदाम म्हूण सांगता म्हळ्यार हे विपदाम म्हळ्यार हे कश्ट येवचे हेंची मुगेली संपत्ती म्हूण
कसं की हें म्हळ्यार कसं ट्रेजर म्हणटात पळय, संपत्ती म्हळ्यार कोणाले दुड्डू घर हें म्हणटा पळय. कुंती देवी सांगता हे कश्टाची मेगेल संपत्ती म्हूण, विपदाम संपदाम, आणि ती शाश्वत रुपारी हें मेगेल संपत्ती आसूं का म्हूण, म्हाका कश्ट सुका म्हूण ती निमगिता असं म्हण. कसं की एक व्हड लेवलार प्रेयर हें विपदामाची संपदाम म्हूण. सो आमी कसं हाजे अर्थ करूं आमी प्रार्थना करूं की देवा म्हाका कश्ट दी. कुंती देवीन कशी प्रार्थना केल्या तशी आम्ही प्रार्थना करूयात की देवा आमकां कश्ट दिवं का देवा तूं. दिश्या पुरो ऑलरेडी इतली सकट कश्ट आसा आनी नवं कसं लागतं. म्हणटात पण हें अशी अशी आयची भाशा यूज करपाक हें कॉमन सेन्स अशी दिसना. पण कॉमन सेन्स अशी म्हणूं कश्ट निमगितले ना जाल्यार हें कुंती महाराणीन हें प्रार्थना करचें हें कॉमन सेन्स न्ही. हें कॉमन सेन्स की ना चिके हायर कॉमन सेन्स. कसं जाल्यार की तिका कष्ट येताना देवाल उडगास करता ती, देवाल दर्शन जाता, देवाल उडगासान की देवान असून की तांतू तिका एक आनंद प्राप्त जाता, ताजे खातीर ते निमगून घेता आसती. सो हें तिगेल खातीर हें म्हणटा पण हायर कॉमन सेन्साची आमकां हें ग्रास करूं जायना, आमगेर मना वचचें ना हें. कसं जाल्यार की आमकां तें अनुभव ना कुंती महाराणी म्हणके. सो आमकां तें ती कसं ती भावना ती व्यक्त करता आसता तें आमकां मना वचचें की कश्ट जाता. जाल्यार की आमकां जाल्यार एक विशय आसा पुराजना आमकां आनंद जावका. तांतू कस कोणी ना म्हणच ना ती पुराजना खुशी जावका आनंद जावका. आणि कसं की एक आध्यात्मिक दृश्टीर भक्तीन तो आनंद मिळता आणि तांतू मुखार सून वचूंक जाल्यार भक्ती न्ही खंयच्याय विशयांत कोणाक खंयच्या विशयांत आनंद प्राप्त जाल्यार ते आमी कसं की एक थोडे विश्वासान ते प्रयत्न करता लौकीक आनंद असो और पारमार्थीक आनंद असो आमी कसं की ते ಸ್ವಲ್ಪ विश्वास दवरून मुखार सून वचूंका ते खुशी जावका म्हणून. जाल्यार आमी पळयत हें जगत त्याच पुरो सूख ऐश्वर्य कसं नासता तें म्हणटात पळय आजी आसता ना चड उण जगता आसता आणि तें ताजे निमित्त आमकां एक स्थायी रुपार आनंद मेळना. कसं न्ही एक पंथ आसता एक पंथ आसना आणि मागीर तें देवान तें सर्टिफिकेट दिवचें आसता भगवद्गीता दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून. सो अनंत काल देखून पुरा जन भारतांत मात न्ही पुरा जन सोदिता आसा ती की हें जगांत मेळची कसं तो आनंद आसा ताजे किना मुखार सून कसं आसव्या म्हणून. उपनिषदांत सांगिल्लें आसा रसो वै सरसम ही एव ही एवायम लब्धानंदी भव म्हणून. तो देव म्हळ्यार इतलो आनंदमय जावन आसतो म्हणून. तागेल भक्तीन तूं कसो आनंद आसा ताजे किना मुखार सून कसं ना म्हणून. सो असल आनंद असताना आमी ताची मागशी कसले पडना ती कसले की आमकां ह्या जगांत आनंद मेळटलो म्हणून आमकां आनीक आश आसा ताजे निमित्त. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधौ न विधीयते. म्हळ्यार कृष्णान सांगचें आसा भोग ऐश्वर्य कसं की अंगाचें ऐश्वर्य अंगाचें कसं तें सुख लोकाचें कोणाक हाजेर तागेले परिणाम जाता आसत भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना तेन्ना आमकां ते एक संकल्प येना की देवाल सेव करचें म्हणटा पळय रेझोल्यूट डिटर्मिनेशन तेन्ना ते संकल्प येना. ताका हांगा कुंती महाराणी एक लेखार पळयता आसा की हें विपदा म्हळ्यार तिगेली संपदा म्हणून ट्रेजर म्हणून. हे श्लोकाचें ताजे अनुवाद दितना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर तांणी सांगता ती की कोणाक दोळ्याक कॅटरॅक्ट जाल्यार क्लियरली दिसना म्हणून. आणि ते अंजना म्हळ्यार ते आय ऑइंटमेंट दितात ती म्हणून त्या आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटान म्हळ्यार हें कितलें की 100 गटल्यान वर्स पुरते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर कितले की काळ फुडें हो विशय तांणी सांगता आसत. तेन्ना कॅटरॅक्टा खातीर ते आय ऑइंटमेंट अंजना दिता ती आनी ते दोळ्याक घाल्यार एकदम दोळे जळटा खंय ते जाल्यार ते कॅटरॅक्ट वतरी क्लियरली दिसता म्हणून. ताका देव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान सांगचें आसा अनुवादांत की ह्या जगांत मेळचें ऐश्वर्य सुख त्या कॅटरॅक्टा मणकेची म्हणून. आनी देव ते आय ऑइंटमेंट दिता खंय आमकां कश्टा रुपार. ते कश्टा रुपार ते ऑइंटमेंट दितना दोळे मस्त जळटा खंय जाल्यार ताजेर क्लियर जावन आमकां तेन्ना कळटा
म्हणटात पळय करेक्ट विजन येता आमकां आमी कसं कोरता म्हणून आमगे मानव जन्मांत. ताका तुकून ती हे प्रार्थनेन तूं देवाक जगद्गुरू म्हणटास. जे गुरू म्हळ्यार ताका गोत्त आसा आमकां कसन जावका म्हणून. आमगेल परिस्थितीन तो आमकां कसन जावका म्हणून तो गुरू गायडन्स दिता. त्या लेखारी आमकां परिस्थिती निर्माण जाता. तशींची देव जगद्गुरू आनी आमकां कसन जावका आमगेल्या जिवनांत ते आमकां दिता आसा. आतां आमकां कसं एक सिरियस प्रॉब्लेम आसा म्हूण लेखल्यार हेल्थाचे तेन्ना आमी डॉक्टरान सांगिल्लें कसनय ट्रीटमेंट घेवचे तयार आसात त्या प्रॉब्लेमा देखून भायर येवचे खातीर. डॉक्टर कसन सांगता म्हणटात पळय कसनय आसो खंयच्याय प्रकाराचे ट्रीटमेंट आसा आमगेल्या हेल्था खातीर कसं रेकमेंडेड आसा तें ट्रीटमेंट आमी घेवचे तयार जातात. कसले की आमकां त्या प्रॉब्लेमा सिरियसनेस कळना जाल्यार हिची आमगेल दृश्टीन तें पळयल्यार आमी हे संवसारा सुखांतू आमकां आमगेले प्रॉब्लेम कसन म्हणून आमी तें रियलायज करना. ताकाची देव केन्ना कश्ट दिता पळय कशें एक सांज चड वचच्या पुरो तागेले आवस बापूस गोत्ता आसा की ताका हेल्थ समना म्हणून ताणें हें कोडू वखद घेवका म्हणून जाल्यार तो चेडू घट्टी बोबाट मान रडतलो ना घेवचेका तयार ना. कितले दिल्यार घेवचे तयार ना जाल्यार आम सोडता तुवें सोडना ती दिताची ताका. कसले तांकां गोत्त आसा की ताका ते सिरियस प्रॉब्लेम आसा हेल्थाचे ते हें वखद कोडू आसच्या पुरो रडता आसतो जाल्यार दिनातल्यार ताका मुखार समजायच ना. तशींची देव आमगेल्या जिवनांत कश्ट दिता आमी ते एप्रिशिएट करनात. कसले की आमकां दिसना की आमी सिक्क आसा ती म्हणून आमकां दिसता आमकां समजतात न्हू हे कोडू वखदाचे कश्ट आमकां कसले येता सभा म्हणून जाल्यार देव आमकां सोडून घालना नाका जाल्यार आमकां कश्ट दिता वखदा रुपार. कसले की आमगे पुरापशी व्हड मस्त सकट रोग आसात हे संवसारांतू जाल्यार पुरापशी व्हड रोग म्हळ्यार कसं न्हय आमी देवाक विसरली फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड. देव आमगेलो रक्षण करतलो देव आमगेलो स्वामी देव आमगेलो सखा आमी विसरली आनी हाची खातीर मेडिसीन कसं देव दिता एक कश्टा रुपार दिता. कसले की कश्ट येताना हें सिकनेस कसं न्हय देवा विसरलेली सिकनेस ते सॉल्व जाता. कसले की कश्टांत येताना देवा उडगास करून सूर करतात आमी कळकळीनच. कसले की हें केन्ना आमी देवा विसरता ती बिगेस्ट प्रॉब्लेम तेन्ना आमकां एक लायफांत आमगेले एक इनसिक्युरिटी येता. एक्झिस्टेन्शियल फियर म्हणटात पळय कसं जातलें आनी हें एक मूल कारण आमगे लायफांत विंगड पुरा नमुन्या प्रॉब्लेम आसा हें मूल कारण हेंची की आमी देवा विसरली ती देवा विसरलेले निमित्त एक भंय आसता आनी ते भंयान मुखार सकयल पुरो प्रॉब्लेम सुरू जाता. सो हाजे खातीर मेडिसीन हेंची आमगेले परिस्थितींतू की अगूर अगूर करून आमी देवाक उडगास करता सुका तेंची एक आमगेले मेडिसीन कसनय केल्यार आमकां देवाल उडगास करचें हेल्प जाता जाल्यार ते मेडिसिनाची आनी कसन केल्यार आमकां देवाल उडगास येना तें आमगेलें रोग आनीक वाडयता देवाल विसरचें. कसले की ताका भगवद्गीतेन देव सांगता ते 4 प्रकार जन येतात ते श्लोक आसा पळय भगवद्गीतेचे प्रसिद्ध श्लोक ताका देव सांगता कसनय प्रॉब्लेम असो कसनय कारण असो तो मेगेले आयल न्हय ताका तो उदार म्हणून ओडतो. कसले की ताणें दोश दिवं येत आशिल्लें विंगड जेन्ना कंप्लेन करूं येत आशिल्लें जाल्यार त्या परिस्थितींत तुवें जेव मेगेल शरण करचें आयला हाजे खातीर तागेले उदार म्हूण तो सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो मात अशी दिसता जाल्यार ही मनांत तूं एक सुकृती आसूं का सुकृती आशिल्ले सिवाय ते आमी देवाल शरण वचका कश्टांत म्हणून ते पुराजनाल मनांत येना ते मस्त पुराजना प्रॉब्लेम येता जाल्यार देवाल शरण घेवका म्हणून मना येवका जाल्यार ताचे खातीर सुकृती आसूं का म्हूण पळयता. सो एक प्रकार फेथ म्हळ्यार आसा विश्वास म्हळ्यार ट्रू फेथ बद्द विश्वास म्हळ्यार कसं न्हय की आमकां आमगेले तें एक म्हणटात पळय एबिलिटी आसा आमगेल्यांतू तें एक बुद्धी आसा खंयच्या परिस्थितींतू हाची मातशी कृष्ण आसा म्हूण तशें आमकां दिसचें आनी म्हाका कळनाशें पुरो जाल्यार हांतू कशें की मेगेल चांगा खातीर हें जाता आसा म्हूण तेन्ना आमी
मुखा वयली येवची कश्टा खातीर प्रिपेर्ड आसता ती त्या मनांत आमगेली तशी भावना आसल्यार दुर्योधनान मरतान वयतो ते भिमा लोट युद्ध जातरी तो कृष्णा सवता आशिल्लो तुगेले निमित्त जाल्लें हें पुरा म्हणजे हांव विजयी जाता आशिल्लो तूं हें पुरा कसन कसन तुगेलें म्हणटात पळय मागशी राबू न्हू कसन कसन केल्लें म्हळ्यार तो कृष्णाक दोश दिता आशिल्लो तशींच आमी आमगेले भाग्या दोश दिवेता हें दिवेता अशें जायनी तशें जायनी म्हणून जाल्यार विश्वास आसल्यार की कृष्णा अंडर कंट्रोलान तो हें पुरा तेन्ना आमी प्रॉब्लेमा खातीर प्रिपेर्ड अशें आसतलीं ती आमगेले खातीर असाध्य अशें पुरो कुंती म्हणके भावना दवरचे खातीर की प्रॉब्लेम आयल्यार आमकां इतली खुशी जाता देवा तूं म्हगेले मनान तशी दिल केल्ली मू म्हाका लायफान तूं आनीकय प्रॉब्लेम दिले मू देवा म्हणून आमकां भारी खुशी जाता म्हणटात पळय प्रॉब्लेम आयले दिसता हें म्हगेलें ड्रीम आशिल्लें की म्हाका व्हड प्रॉब्लेम येवका म्हणून देवा तूं म्हाका व्हड प्रॉब्लेम दिल्ली मू तशी भावना येवचे खातीर असाध्य आसा कसं जालें की आमगेली बॉडीली आयडेंटिटी आनीक एकदम स्ट्रॉंग आसा जाल्यारीची आमी देवाल उरगास करचे केन्नाय प्रयत्न करता आसल्यार एक समय येतलो केन्ना आमी कुंती महारानी म्हणके प्रार्थना करचे आमकां देव तो विश्वास दितलो प्रॉब्लेमा निमित्त भक्ती येवची न्ही अशी लेखचे नजे की प्रॉब्लेमा आयल्यार भक्ती येता म्हणून तशी न्ही भक्ती येवची म्हळ्यार देवाल दयेना देवाल भक्ताल दयेना आनी केन्ना आमी स्व इच्छेन देवाल सेव करचे प्रयत्न करता ती ताजेन भक्ती येवचे अशी मिसअंडरस्टँडिंग दवरची नजे की प्रॉब्लेमा निमित्त भक्ती येता प्रॉब्लेमा निमित्त भक्ती येना कसने आमगेलें लौकीक दृश्टीर कसन परिस्थिती आसा ताची भक्ती ओटू कांय संबंध ना प्रॉब्लेम हें आसा की आमी देव आमगेले जिवनांत तूं जाव का म्हणून आमकां तें तशें दिसना आमी विसरलीं ती सो आमकां तें देव आमकां जिवनांत जाव का देवाल उडगास कोरका म्हूण तें दिसूंक आमकां तें मेन विशय त्या विशय प्रॉब्लेमा निमित्त येता जाल्यार तें येडना कंक्लूड करचे एक पॉयंट सांगता की म्हणटात पळय एक कम्फर्ट झोनान तशें येता की म्हणटात पळय की फॉर एक्झाम्पल आतां आमकां 10 किलो वजन उखडू जाता जाल्यार आमी 2 किलो उखलता ते कम्फर्ट झोन म्हळ्यार कितले की करूं जाता आमकां जाल्यार म्हणटात पळय 2 किलो उखलतात तशें अशें ऑर पॅनीक झोन ते अदर एक्स्ट्रीम पॅनीक झोन म्हळ्यार कितले साध्य आसता की ना मस्त कशें म्हळ्यार 10 किलो उखडू जाता जाल्यार 25 किलो उखडचे प्रयत्न करतात पॅनिकान आणि आमगेले जीवनात नॉर्मली आमी ह्या दोन सिच्युएशना मध्येंतू आसता ती इधर कम्फर्ट झोनांत आसता ती और प्रॉब्लेम आयल्स येता पॅनीक झोनांत वता ती सो आमी कम्फर्ट झोन कम्फर्ट झोन पॅनीक झोन आनी तू दोन मध्येंत आसता ती जाल्यार बेस्ट म्हळ्यार स्व इच्छेनाची आमी केन्ना कशें की आमगेले कम्फर्ट झोनांतून भायर वचूं न्हू कशें की एक आमगे जालें तितलें एक चांग रुपार कशें एक जीवन करचे प्रयत्न करतात विंगड जेन्ना हेल्प करचे देवाल सेव करचे खातीर म्हळ्यार 10 किलो उखडू जाता जाल्यार इकरा जावं 12 किलो करचे म्हळ्यार ते आमी सांगितलं स्ट्रेच झोन म्हणून येता कम्फर्ट झोन न्ही पॅनीक झोन न्ही स्ट्रेच झोन आमकां कशें करूं साध्य आसता पण ताचे कितें चिक्के चड करचे प्रयत्न करचे कशें एक चॅलेंज एक्सेप्ट करचें आनी तशें करता आसतना ते चड करयत म्हणजे एक दिवस मस्त करचें मागीर 10 दिवस कांय करूं ना मागीर एक दिवस आपास मस्त करचें मागीर एक म्हयनो कांय करचें ना तशें न्ही कशें की एक थोडें कशें करूं जाता ताचें कितें चड करचें जाल्यार ते नियमीत रुपार ते चड करचें तशें करता आसतना ते सस्टेनेबल आसता म्हळ्यार ते मुखार सून चलता आसतना सो हें एक व्हड विशय म्हळ्यार आमचो ग्रॅटिट्यूड आनी म्हळ्यार कृतज्ञ आसचें पळय देवाल गरजे दवरनाशी सो ह्या पॉयंटार आमी चिका आनी एक दोन सेशन करुया कसं एक व्हड विशय कसं एक गरजे नाशे एक जीवन करचें पुरा सिच्युएशनार कृतज्ञ आसचें कुंती महारानी म्हणके इतलें हें जाय करूं जाय आसना जाल्यार एक म्हणटात पळय एक उडगास दवर न्हू आमगेले जाग्यार देवाल उडगास करचे प्रयत्न करचे तो एक व्हड विशय सो हांगार अभयता कशें सांगी चेडून जावन कशें क्वॉलिफिकेशन इतले पुरो व्हड व्हड विशयार उलोवचे खातीर जाल्यार कशें की एक उलयलें आयकलें पुरा तें रिपीट करता आसा वाजिलें सो समरी सांगून एंड करता मागीर तुमगेले कशें तुमगेले विचार तुमकां चॅट बॉक्सार टायप करपा जाल्यार और तुमकां शेअर करपा जाल्यार अनम्यूट करून शेअर करात सो आमी हें एक विशय पळयलें की देवाल प्रोटेक्शन म्हळ्यार मस्त रुपार मेळचें साध्य आसा आमकां देवान पर्सनली येवका ना विंगड विंगड रुपार देव रक्षण करता मागीर आमी आयचे श्लोकाचे विशय पळयलें की कशी कुंती महारानी प्रार्थना करचें आसा
आमकां आनीक कश्ट आयल्यार देवा तूं दी म्हाका म्हूण कसलें की तुगेलें दर्शन जाता म्हूण. सो तिगेलें कांय गरजे नाशिल्लें, कृतज्ञता मात तिगेल्या जिवनांत. आनी एक व्हड भक्तालें तें लक्षण म्हूण पळोवं येता. दुर्योधन कशी गरजे दवरता आशिल्लो जाल्यार ही कुंती महाराणी कांय गरजे दवरनाशिल्ली. सो आमगेले खातीर हें साधका जना खातीर प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन म्हणल्यार आमी कुंती महाराणी म्हणटे न्ही, दुर्योधना म्हणटे न्ही, जाल्यार आमगेले लेकार कितले प्रयत्न जाता, आमी देवाला कांय विरोध करना जाल्यार देवाल नामस्मरण करून देवाल लिला स्मरण करून कितले जाता तितले सेवा करून तांतू पुरा परिस्थितीन तूं देवाल दया म्हूण लेखची तशी प्रार्थना करची म्हणटात पळय, होच एक व्हड विशय. हो एक पॉयंट पळयलो आमी की कशी प्रॉब्लेमा निमित्त कसं प्रॉब्लेम जाता तें बद्दल प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमकां कसं ते प्रितीचे आसा तें आमकां प्रॉब्लेम आयल्यार आमकां त्या लायफांत कळटा खंयच्या विशयार आमकां भंय आसा म्हणून. आनी तें आमी पळयलेलें की म्हणटात पळय हें मटिरियल वेलबिंग स्पिरिच्युअल वेलबिंग म्हणटात म्हळ्यार हें जगाचे व्हड व्हड विशय सुख सौकर्य आनी देवाल दृश्टीर भक्ती म्हूण दोन्ही असल्यार बेस्ट. जाल्यार कुंती महाराणी सांगता आसा लौकीक रुपार कश्ट असल्यार येडना, देवा म्हाका तुगेल विशय उडगास करूं नजे म्हूण. सो एक प्रकार म्हणटात पळय इनविजिबल पीस ती म्हणटा पळय अडना कश्ट भायच्या दृश्टीन कश्ट असल्यार अडना तुगेल विशया उडगास सोडूं नजे म्हूण भारी हाय स्टँडर्ड सेट करता. कसं जाल्यार की अर्थ असल्यार कसं आमगेल्या जिवनांत आमगेल्या कसं आसल्यार व्हड विशय जाल्यार परमार्थ नासल्यार ताचेन मुखारसून ते अनर्थ जाता म्हूण. हें पॉयंट आमी नेक्स्ट सेशनांत पळयता मुखार सेशनांत. आनी ते भगवतो दर्शनांत ती सांगता की दर्शन म्हळ्यार देवाल दर्शनय आनी एक अंडरस्टँडींग येवची तें मागीर दर्शनाची तेंचे देवाल विशय. सो आमी चॉयस आमकां कृष्ण खंडिताची म्हणटात पळय देवाल दय असल्यार कसले प्रॉब्लेम असल्यार आमी देवाल उडगास करतलीं तें आमी पळयलें. आनी मागीर लास्टाचे आमी हे पॉयंटार डिस्कशनार आयलीं की कुंती महाराणी इतली महान व्यक्तित्व ती विपदामाक संपदा म्हूण लेखता म्हूण. विपदा संपदा आमी दुड्डू घर आमगेली संपत्ती म्हूण लेखतात न्हय, कुंती महाराणी लेखता हे कश्ट पळय त्यांची बेगेल संपत्ती म्हूण. जशें की कश्टांत हांव तुगेलो उडगास करता म्हूण आमकां पुरा जेन्ना खुशी जावता वय आनी आमकां गोत्त वय की हें थियोरिटिकली की दुखाले शाश्वतम जाल्यार आमकां ह्या जगत्यांत सुख प्राप्त जातलें म्हूण कसं की आश आसा न्ही. ताजे निमित्त आमकां एक डिटर्मिनेशन भोग ऐश्वर्या प्रसक्तानां ते आमी श्लोक पळयले. आनी आमी पळयलें की कशी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान सांगचें आसा की कॅट्रॅक्ट आशिल्ले तेन्ना ते ऑयंटमेंट ते जोडचे तशें जाल्यार ते क्लियर विजन येता म्हूण. तशींच आमकां हें जगांत सूख प्राप्त जातलें म्हूण ते आमकां ते आश आसा पळय तें आमगेलें कॅट्रॅक्ट. तेन्ना ते कश्ट येता पळय तेन्ना ते कॅट्रॅक्टा खातीर तें कश्ट म्हळ्यार ते ऑयंटमेंटान ऑयंटमेंटान जल्ट दोळो तशें तें तेन्ना आमकां तें कळटा म्हणून. ती कुंती राणी ह्या श्लोकांत देवाक जगद्गुरू म्हणटा. जगद्गुरू म्हळ्यार देवाक गुप्त आसा आमगेले परिस्थितीन आमकां कसं जावपा म्हूण. लास्टार आमी हें डिस्कस केलें ना की मेन पॉयंट आमगेली मेन डिजीज म्हळ्यार आमी देवा विसरलीं ती. आनी तें डिजीज म्हणटात पळय ताजे निमित्त लायफान तूं विंगड पुरो तें मूल कारण ताजे निमित्त विंगड पुरा प्रॉब्लेम सुरू जाता. जाल्यार देव सांगता की कोण म्हगेले येता हे प्रॉब्लेमान तो उदार म्हूण. आनी तागे येवच्या खातीर वय कसं की देव सांगता सुकृती जावका. सो आमकां तें फेथ अस म्हणटात पळय की आमी असल परिस्थितीन नात की आमकां कश्ट आयल्या कुंती महाराणी म्हणटा लेखतलीं की आनीक कश्ट दी देवा म्हणून खंडित ना जाल्यार देव आमकां मेडिसीन दिता. आमी तें सान चायल्डाल एग्जाम्पल पळयलें तें कोडू आसा म्हूण तो वखद घेवच्या तयार ना रोड बोबाट मारतलो जाल्यार हांवच बापूस तांकां वखद दिता ती. तशींची देव आमकां एक एकदां कश्ट दिता. आमकां नाका जाल्यार आमी बोबाट मारतात आमकां कळना जाल्यार देव आमकां दिता कसलें की आमगेल्या चांगा खातीर तें म्हूण आमकां कळना आसच्या पुरत्या समयार त्या मुखारसून आमकां कळटलें त्या लेखार. सो खंयच्याय लोपारी ह्या लेक्चरान जे की प्रॉब्लेमा निमित्त भक्ती येतली म्हूण प्रॉब्लेम नासल्यार भक्ती ना ताजें न्ही. भक्ती येवचें खंयचेय लौकीक विशया कांय कनेक्शन ना. भक्ती विंगड भक्तान आमकां दय दिल्यार भक्ती मेळटा. सुकृती कोणी दिवची आमकां ती आमी जावन कसं डिजर्विंग ना ती देवाल भक्तान आमगेले वयर दय केल्यार आमकां ते भक्ती करची तसलो आश येता. आनी मागीर आमी स्वइच्छेन कसं की प्रयत्न करतना ताजें भक्ती वाडून येता. तो अशिलेक्च्यान जे की प्रॉब्लेमा निमित्त भक्ती येता खंडित न्ही जाल्यार मेन वस्तू म्हळ्यार आमकां आमगेल्या जिवनांत देव जावं का म्हूण तशी दिसना. आनी ते एक प्रॉब्लेम आसतना आमकां दिसता देव जावं का म्हूण.
त्या लेखार प्रॉब्लेम लायक. सो कंक्लुजन आमी हें सांगलें की आमी कम्फर्ट झोनान तूं आसचें और पॅनीक झोनान तूं आसचें जाल्यार आमी कसं की एक स्ट्रेच झोन आसता आमगे कसं करूं जाता ताजे कितें चिके चड प्रयत्न करून देवा लायफान मुखार सुन वचचें प्रयत्न हांगा राबयता. नेक्स्ट टायम आमी हेंच टॉपिक करूया की कशी कुंती महाराणी कसं न्ही ग्रज दवरनी तेगेल्या मनांत ते कशी ग्रॅटिट्यूड आसा त्या सिद्धांता वयर आमी चिके एक चिंतन करूया कसं की तो एक फोड विशय. धन्यवाद आज जॉइन केले खातीर सब जणांनी कॉमेंट्स केलेले आसा. धन्यवाद. जय गौरांगी माताजी. धन्यवाद वेणी माधव प्रभू. धन्यवाद. भाई कुंती महाराणी भारी युनिक अशी. हरे कृष्ण. कोणाक उलोवन शेअर करता जाल्यार शेअर करूया अशें आमी सेशन रावता. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. सुमार क्लास अटेंड जावचे जायना प्रभुजी, ड्यू टू 4 to 5 months heavy workload आशिल्ले year end. So I missed the classes and आज हे क्लास ऐकून इतली एक लाईफ लेसन जीवनांत आमकां शिक्षा मेळटा. आमी कस कसन आमगे लाईफांत एप्लाय करका केले निमित्त आमकां कसन आंतरिक सुख मेळटा म्हूण सांगून भारी चंद करून सांगले प्रभुजी तुम्ही. हांवें तेंची सोदीत आशिल्ली म्हगेल्या जिवनांत. एक 4-5 महिने कोण वर्कलोड आशिल्ले निमित्त ते पॅनिक झोन गेल्ली. कंफर्ट झोन येणे, स्ट्रेच झोन येणे, पॅनिक झोन गेल्ली प्रभुजी. मस्त एक 3-4 दीस कोण ಒಟ್ಟು हेल्थ इश्यूज इतस खंय हांव खंय आस म्हणून म्हाका गोत नाशिल्लें. कंटिन्युअस देवा लागे प्रार्थना करता आयली, ताका सोल्युशन मेळता गेले प्रभुजी. खंयची डॉक्टरला वचका, कसन गायडन्स घेवका, कशी करका म्हूण सांगलें मनाक समाधान मेळ्ळें. प्लस मेडिसिन्स चालू जाले प्रभुजी. सो आज म्हाका भारी खुशी जाता. कसं म्हूण सांगल्यार म्हाका देवान त्या नमुने रक्षण केलें प्रभुजी. म्हाका ताणें आत्मसुखय दिल्लें, देह सुखय दिल्लें म्हणून म्हाका दिसता असं प्रभुजी. आनी तुमी सांगिल्लें इतलें क्लियर जाल्लें की केदांदलरी तागेले स्मरणेन तूं वचका आमी ताका धन्यवाद दितसका. देवा तूं अशी म्हाका मुखारसून हाडली नव देवा म्हणून. आनी प्रापंचीक सुख म्हाका आस्ती जाय, बंगार जाय, भूंय जाय, तें जाय, हें जाय ना. आमगेले मध्येर आमी कोणाल मध्येर आसाची आमगेले ಒಟ್ಟು मेगेल मायकी बामणकी चिरडूकी तांगेले ಒಟ್ಟು आमी आसून घेवन तांगेल खातीर प्लस देवाल स्मरण करताची मुखार गेल्यार तेच एक व्हड सुख ह्या संसाराचे म्हणून म्हाका अर्थ जाताच प्रभुजी. हरे कृष्णा. दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक्यू विजय माताजी. भारी चंद करून तुम्ही शेअर केले. थँक्यू फॉर शेअरिंग. भारी चंद करून तुम्ही हे म्हणतात पळय तुम्ही लाईफाचे अनुभव शेअर केले. देव कशी रक्षण करता. धन्यवाद. अशी तुम्ही कॉमेंट करता राहत. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं शेअर करू का की हरे कृष्ण. धन्यवाद विनय शांत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. जय गुरु. हरे कृष्णा. म्हाका आठयल्यार एक म्हजे वयर एक हास येता. फूड म्हळ्यार एक 30-40 वर्सां फुडें हांव गुरुवार उपास करून राघवेंद्र स्वामी आराधनांनी पूजा करताली. तेन्ना एक पद म्हणटाली प्रभुजी, ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು म्हणून. तुमका कन्नड कळना कितकी, मुंबयची न्हय. दुधां घाली नेमे उदकां घाली म्हणून कळवा. म्हळ्यार कश्ट दी सुख दी ओडना, तुका विसरना तशें करी म्हणून त्या पद्याचे अर्थ. तेन्ना त्या पद म्हणटना हांव अशें म्हणटा आसतना ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು म्हणटना मात्ते हालोच आशिल्लें. म्हळ्यार ನೀರು नक्का म्हणून. ನೀರು नक्का दुधान तूं घाल देवा म्हणून कळवा. आतां म्हाका म्हळ्यार हे स्पिरिच्युअल अंत भितर आयले नंतर केन्नाय आठवण हास येवचें आसा कळवा. देव आमकां हालो नीरू तंतपूर आमकां घालता घालना न्हय न्हय जाल्यार गोतना तिलतवळे आमगेली बुद्धी कसल पुरो आलोचन करता मन आमी तरी येता म्हळ्यार आतां इतली चायल्डिश थॉट त्या वेळार न्हय.
होय. आता Thank you. कुंती महाराणी म्हणटा कष्ट दी तू होय तू आमगे लोटू असल्यार म्हाका तेच व्हड म्हणून होय सुख म्हणून न्ही वा होय. तशी तसले ग्रेट एक सोल कुंती महाराणी न्ही वा तशी हरे कृष्ण प्रभूजी मस्त हरे लायक जाली तशें ना हरे बारीक कृष्ण दिसतले हरे कृष्ण हरे कृष्ण थँक्यू फॉर शेअर हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं सांगता की या दुसरं मी हांगा सेशन राबोवया. नेक्स्ट टायम ह्यांची थॉट प्रोसेसर कंटिन्यू करूया की कुंती महाराणीन ते एक व्हड विशय दाखयलो म्हळ्यार तिका लायफान कसं ग्रज नाशिन इतले कश्ट तरी कृतज्ञता आशिन. सो त्या पॉयंटार आमी एक मेडिटेट करूया 1-2 सेशना खातीर. आनी मागीर ताजे मुखार मागीर 26th वर्सा वचूं ह्यांची वर्स आमी कंटिन्यू करूया. कसलें की हे एक वर्सान तूं हे एक श्लोकान तूं इतलें सकट तत्व शिकची तशी व्हड विशय व्हड भक्तान दुखून कशी आमकां सांगेल एक विशयान तो आमी सगळे जीवमान ते आमी मेडिटेट करूया. हांगा राबयता 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट संडे मिळून थँक्यू जॉईन केलं. हरे कृष्ण.